एका एनआरआयन पणजे पुलिसांक घेऊन मोठे सेक्स रॅकेट फोडला। या प्रकरणात दक्षिणेतली एकली एक्ट्रेस सापडल्या। पुलिसांनी तिका मेरशे सुधार घरांत धाडली। शिंदळकी चलोवपी दलाल आयशा सय्यदाक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या। भारतान आयिल्ल्या एका गुजराती एनआरआयक कोणे तरी शिंदळकी खातीर संपर्क केलो आनी एक्ट्रेस जाय जाल्यार गोंयांतूच मेळटली म्हूण सांगलें। ते उपरांत ताणें पणजे पुलिसांक घेऊन रॅकेटाक पांद्रो लायलो। शिंदळकीचे मोठे रॅकेट पणजे पुलिसांनी मंगळारा राती उक्ताडार हाडले। एक गुजराती एनआरआयन हो सगळो पांद्रो लायलो। भारतान भोंग म्हूण आयिल्लो तेन्ना कोणे तरी ताका शिंदळकी खातीर संपर्क केलो। ते उपरांत एक्ट्रेस जाय जाल्यार दिता पूण ती गोंयांतूच मेळटली म्हूण सांगलें। ताणें दलाला कडेन डील करून पणजे पुलिसांक घेवन पणजेच्या एका हॉटेलांत पांद्रो लायलो। पणजेच्या ताज विवांत हॉटेलांत एनआरआय आनी पुलिसांनी मेळून पांद्रो लायिल्लो। दक्षिणेंतली आनी कांय हिंदी फिल्मांनी काम करपी ती एक्ट्रेस विवांतान आयली। तिचे बरोबर सेक्स रॅकेट चलोवपी दलालय आशिल्ली। पणजे पुलिसांनी उपरांत ताच्या रुमाचेर धाड घाली। मात हॉटेलाचें वेवस्थापन खंय पुलिसांक सहकार्य करूंक तयार नाशिल्लें। ताणें शक्य जाता तितली आडमेळी हाडली। निमणे पुलिसांनी रुमाचेर धाड घालून रॅकेटांतल्या लोकांक रंगे हात धरले। पुलिसांनी ते एक्ट्रेसीक थंयसावन हाडून मेरशे सुधार घरांत धाडली। दलाल आयशा सय्यदाक पुलिसांनी अटक केल्या। आनीक एक मुखेल दलाल खंय मुंबय आसा म्हूण पुलिसांक म्हायती मेळ्ळा। पुलिसांची एक टीम ताका सोदूंक मुंबय गेल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। मोपा विमानतळाक केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान पर्यावरणीय मान्यताय दिल्यार कोर्टान वचपाची तयारी मोपा विमानतळा आड वावुरतल्यांनी दवरल्या। मात गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्ली स्वता कोर्टान वचना म्हूण एरमित रिबेलोन स्पश्ट केला। बिडरांनी स्वताच्या रिस्काचेर मोपा विमानतळाक बीड करचे म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीन शिटकावणी दिल्या। मोपा विमानतळा आड जीएफडीओची बाणावली सभा जाली। पावणी जावंक जाय आनी केन्ना पावणी जातली ही पावणी जावपाक पयली सुवातेर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट दिल्लीचो त्या सरकारान एनओसी दिवंक जाय, एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक जाय। आजून पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स येवंक ना। एनवायरमेंट क्लियरन्स येनासतना पावणी करूंक जायना। म्हणटच पावणी करपाक ती एनओसी मेळ्ळी म्हणटच त्याच उपरांत पावणी करूंक जातली। पूण आमी आमचे पाजून दवरून रावल्या, आमची सुरी पाजून दवरल्या। आमी कितें करपाक? द मोमेंट दे गिव दम एनवायरमेंट क्लियरन्स वी आर गोइंग टू चॅलेंज देम इन द कोर्ट। कशी दिली? हो प्रॉब्लेम आसतना हो प्रॉब्लेम आसा, हो प्रॉब्लेम आसा, हो प्रॉब्लेम आसा, हे प्रॉब्लेम आसतना तुवें एनओसी कशी दिली? म्हणटच आमचे मनीस तयार आसात कोर्टांत वचपाक। पूण आमी आसा ते रस्त्यार झुजपाक आनी तुमकां लोकांक अवेअर करपाक हें मन करपाक ना। आमचे मनीस कोर्टांत वयतात ते वी आर नॉट गोइंग टू द कोर्ट एज गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्ली। पूण आमचे मनीस आसा जे कोर्टांनी वचपाचेर तयार। विश्वासघातकी सरकाराक सत्तेर रावपाचो अधिकार ना म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळेचो सरकारा आडूय प्रचार चल्ला। आदलो सरकार इतलो फोटींग नासलो, ताच्या परस कितलेच वांट्यांनी फोटींग। हो एअरपोर्टाचो इश्यू ताचे मॅनिफेस्टोचेर नासलोच, पूण हो एअरपोर्टाचो इश्यू ताणें पयलो दवरला आनी कशेय भाशेन हो एअरपोर्ट मोपा करूंक सोदता। दिवंक तर जायना, जें तुवें दिता म्हूण सांगलें देन यू हॅव नो रायट टू सीट इन द चेअर। सरकारान रिजायन जावंक जाय। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। साकवाळे नाल्याचेर बेकायदेशीर साकव बांदला म्हूण आदलो पंच आनी एक्टिव्हिस्ट बोवाळ मारता। साकव साकवाळ कम्युनिदादीच्या जमनीर बांदला, मात ताका कम्युनिदादीन मान्यताय दिल्ली ना। मरिना प्रकल्प येता त्या सुवातेर वचपाक खंय ही साकवाची वेवस्था। साकवाळचो सरपंच म्हणटा यॉट हेवन गोवा कंपनीक साकवाचें बांदकाम मोडपाक सांगला। साकवाळे मरिना येता त्या सुवातेक जोडपाक म्हूण नाल्याचेर साकव बांदला। साकव बेकायदेशीर आनी बांदला तोय साकवाळ कम्युनिदादीच्या जमनीर। प्रमोटराच्या बाटांत वचपाक ताका वाट ना आनी ती तांणी ताका वाट दिल्या म्हूण आपल्या कम्युनिदाद व्हाळ आसा तेजे वयल्यान एक इल्लिगल ब्रीज बांदल्या। कमिटीक खबर आसा, पंचायताक खबर आसा, पूण तिणी कांयच तेजेर एक्शन घेवंक ना। ही ब्रीज ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट येवपाक शकना। हांव चिंता ते प्रमाणे हे दोगूय मनीस बेदी आसात हें सगळें जावपाक। कम्युनिदादीन आनी पंचायतान दोगांयनी
हो इलिगल ब्रिज जो बांदला तो ताबडतोब मोडून उडोवचो आनी ती ग्रामसभेनी नाटकां करतात ती बंद करची. कम्युनिदादीन खंय साकव बांदूंक कोणाकच एनओसी दिल्ली ना. तेणी आतां थंय जो पळय रोड इलिगली कन्स्ट्रक्शन केल्लो आसा पळय न्हू तो एक तर कोणाली प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्यान करून व्हरून थंय कमलादीची प्रॉपर्टी लागता ताका कलवट लागता तेजेर तेणी इलिगली ऑलरेडी एक ब्रिज कसो बांदलेलो आसा कलवटाचे वयल्यान आनी तितूंतल्यान तेणे तेंचे आतां एक्सायजा वयल्यान तेणी एक्टिविटी चालू आसा. पूण हे इश्यूआचेर हांवें ऑलरेडी ग्रामसभेक ऑलरेडी लास्ट टायम जी ग्रामसभा जाल्ली आमची पंचायत ऑफिसाक तेजेर हो इश्यू तांकां ऑलरेडी सांगलेलो आसा इलिगल जाल्लें आसा अशें कारण तेन्ना एक्शन घ्या म्हणून. साकवाळ पंचायतीन खंय यॉट हेवन गोवा कंपनीक नोटीस धाडून साकव मोडपाक सांगला. We have already sent to the Yacht Heaven Private Limited. The notice is served after the Gram Sabha, and if they are not removing, we have given some time as per the rule. If they are not removing in the time, we will see that it will be removed as early possible. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक विराम.